Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, start करिए. Praise God. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बापा आयच्या त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गां दितां. आयच्या दिसा परत तुवें आमकां ह्या माध्यमांत सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक. पवित्रात्म्या आमी तुजेर वंदन आसां कित्याक तूं आमचो मजतदार कमकदार जावन आसाय. आयच्या दिसा तुझे उतरांत कितें आमकां शिकयताय हर एक उगडापान तुवें दिवचे पसत आनी आमकां शिकोवचे पसती आमी तुका अर्गां दितां. त्या देखून आमचे भोवतेचे आत्मीक दोळे तुवें उगडल्या पसती अर्गां दितां. सांगत आस तुझे उतार आयकोंक कटकळ करतल्या सर्व वायट स्पिरिताक हर एकल्याच्या काळजा मनात म्हणतो दर्यांत वचून पडून आसा म्हण जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दितां. अशें हर एकल्यानी हे जिवितांचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा फावो जावन दी. मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. आमकां आमच्या जिवितांत आमी पातका विशयांत आमकां कळीत आसा वैगी. पातकांत आमी सडावत आमी हर एक पाताक करतना आमच्या करण्याचेर आमी अवलंबून सांगता जो मनीस वो पातकी जावन आसा. उदाहरणाक बैल्यो करण्यो या पियेता जावं पुरो या गाळी मारता जावं पुरो या कितेंय करता. पूण पातका विशयांत पळोवचे जाल्यार दोन संगत्यो आसात. आमकां कळीत आसा ते इंग्लिशीर आमी सिन अँड सिन्स म्हणटा. जायते फावटी आमकां ताचो व्यत्यास गोतूना त्या देखून आमी आनीकी एका रितीच्या बंदडेंत आसा. केदाळा आमकां हेचे सारके म्हणटात सारकी समजूणी मेळटा
तेन्ना आमकां त्या समस्या जावन भायर येवंक जाता. आमकां कळीत आसा पयल्यान पयले आदामान पाताक धरलें अविधेयपण. आमी ते करण्याचेर वंदून पळयता. ताणें केल्ल्यो करण्यो. सोमा पळोवंक गेल्यार करण्याच्या की तेयी ताणें देवाच्या उतराक अविधेयपण दाखयलें जावन आसा. करणी मागीर केदाळा ताणें सतमांच्या बदलाक देवाक सतमांच्या बदलाक ताणें फटकिरी या सैतानाक सत मानलें ताच्या उतराक. ते देखून ते पाताक कोंकणीन घाल म्हणटात पाताक आनी पातका म्हणयात. पातका म्हळ्यार ताचें फळ. पाताक रूट सिन्न आनी सिन्स म्हणटात. सिन्न म्हळ्यार केदाळा एक स्वभाव म्हणयात, नेचर. ताचे ते पाताक आमचे भितर आसल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी पातका करता. पातका ते केदाळा पातकाचो स्वभाव आमचे जावन देवान काडला म्हळ्यार समजून मेळ्ळ्या वेळार त्या पातका जावनी सिन्सा जावनी सिन्स म्हणटात. तातूंत आमकां भायर येवंक सुलभ जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तातूंत आमी पळया पयल्यान पयलें कितें जालें म्हणून उत्पत्ती ग्रंथार आमी पळोवचें तर 3रो अध्याय 9वी ओळ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणी आसात गी घालूंक आज? प्रेज गॉड. आसा ही बायबल काडीचे. तुमच्याकडे आसा गे ये? होय, म्हाका हांगा म्हज्यान काल म्हणल्यार शेर पळयता मराठी. शेअरिंग बायबल दाखयना. फोटोस इमेजेस. उत्पत्ती 3 गे. होय, उत्पत्ती 3रो अध्याय 9वी ओळ. म्हज्यान काल म्हणल्यार हे पुरो दाखयता बायबल शो जायना. म्हणजे मोबायलान काल प्रॉब्लेम आसा गे. दुसरो पुरो 10वी ओळ गे. 9वी 9. सुरेश देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलों आनी लिपलों. प्रेज गॉड. पळया हांगा कितें म्हण जाता म्हळ्यार सरेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? वैगी देवान ताका विचारूना तुवें कितें केलें म्हूण विचारूना. देवान तुवें कितें केलें तो देव विचारता. आमकां कळीत आसा केदाळा ताणें पाताक म्हळ्यार देवाच्या उतराक अविधेयपण दाखयलें. तांणी देवाच्या नदरे मुखार जावन लिपली आनी सरस्वती देवाच्या नदरे मुखार तांणी लिपली. तेन्ना देव ताका विचारिना तुवें कितें केलें म्हूण विचारिना. देव पळय पयल्यान पयले सवाल कर, तूं खंय आसाय? म्हळ्यार ताचो स्थान कितें म्हणल्यार ताका उडास करता. कित्याक म्हळ्यार देवान ताका ताच्या सारक्या रुपाचो रचलो. ताका आमी सदांवत आमी करण्या वयर पळयता, पूण देव तें पळयना. आमचे स्वभाव या नेचर या स्थान कितें म्हणून आमी ते पयले सोदून काडिचे. देवी अशें येता कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां ताच्या सारक्या रुपाचो रचल्या वरवीं आमी ताच्या सांगाता एकवटान आसचें म्हणून. ताका देखून देव विचारता, तूं खंय आसाय? तो विचारिना तुवें कितें केलाय, काले करण्यो केलाय, तूं खंय आसाय? म्हळ्यार ताचें स्थान आमच्यान उलयता. आनी मुखार म्हणटा पळया नेक्स्ट, केदाळा हे सवाल विचारतना आदामाक कळ्ळें हांव देवातावन पयस सरला, या देवाच्या उतराक अविधेय जाला. ताचे परिणाम जावन ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. प्रेज गॉड. पळया केदाळा आमी देवाच्या उतरा विरोध कितें करता या पाताक करता तेन्ना आमच्या जिवितांत पयल्यान पयले कितें जाता म्हळ्यार आमी विणगी जाता आनी आमच्या भितर येता. केदाळा आमकां विणगी म्हूण कळटा म्हणजे आमची सूख आमकां आमचे दोळे उक्ते जातात आनी हांव त्या भियान आसता. ताचो अर्थ आमी देवातावन पयस आसा म्हूण. देवातावन म्हजो संबंद तुटला म्हूण. आदामाक येदोळ म्हणसर देवाची महिमा
ताका काय म्हणटात महिमा असल्यावरी महिमे काय म्हणटात ग्लोरी असल्यावरी महिमा ताचे ते विणगे पळोवन ताका कळीत नाटले. केदाळा तो देवातान पयस गेलो, हे आविदय पळोवन ताणें दाखयलें, ताचे विणगे पळोवन ताका दिसले आनी ताका बे आयले. तशेंच आमच्या जिवितांतय आमी देवातावन पयस येताना या देवाच्या उतरा विरोध येताना आमच्या जिवितांतय आमचे ती एक काय म्हणटा आमचे ती एक ते विणगे पळोवन येता आनी आमच्या भितर बेई रिगता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी मुख्य सवाल देवान ताका सवाल केले पळय, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? परतय तो विचारना, तुका कोणें सांगलें म्हणून विचारता. पळया देव म्हळ्यार ताचो स्थाना विशयान जर तो उलयता, तूं कोण जावन आसलोय, तुका कोणें सांगलें, तुवें कोणाचें आयकलें, कोणाचें पातयेलें. आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशें जाता म्हळ्यार देव कितें सांगता तें आमी आयकना, कोण कितें सांगता तें आमी आयकता, कितें देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें आमी सत मानूंक तयार ना. आमी पातयेवचें सडावत देवाच्या उतरा विरोध असो आनी कोणें कितें आमच्या विशयांत उलयलां त्या विशयांत. त्या देखून देव विचारता, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? देवाचे सवाल पळया, कोणें सांगलें? हांवें सांगलां की देवान सांगूंक ना. म्हळ्यार आमी सडावत जावन देव कितें सांगता तें आमी आयकूंक तयार ना. या ताच्या उतरांत कितें बरयलां तें आमी सत मानूंक तयार ना. पूण कोणें या दुसरे या देवाच्या उतरा भायर कितें आसा, कोण कितें सांगता तें आमी आयकल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी समस्याक आमी पडटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास धरया, देव केदाळाय तुजे करण्याचेर अवलंबून ना. तुजो स्थान कितें, तूं देवा थंय कोण जावन आसाय, तुजी अस्मिताय आनी कितें जावन आसा देवा थंय, तें देव सोदूंक आशेता. आमी सडावत भायले स्वरूप भायल्यो करण्यो पळोवन आमी लोकांक न्याय तीर्प दिता. पूण देव तशें न्हय. देवाक कळीत आसा आमी कोण जावन आसा, आमी कितें जावन आसा, हर एक कळीत आसा. तो आमचें काळीज आनी मौन पळोवचो देव जावन आसा. पळया आमी जाय जाल्यार आमी मुखार हेतून पळया. प्रेज गॉड, हालेलुया. एक मिनिट. खंयच्या वाचीत? मार्काचो दुसरो अध्याय काडा ओके, 2:16, 17. मार्क दुसरो अध्याय 16, 17 म्हणलें गे? शेताचो जालें. ते बरयला हां. म्हणल्यार सांगा. 16, 17 न्ही? वय वय. फरिसेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यामदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? प्रेज हें गॉड. आयकून पास. जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय, पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. प्रेज गॉड. पळय हांगा काय म्हणटा, फरिसेवाच्या पंगडा मेळिल्ल्या सस्या मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागार आनी पातक्या सांगाता जेवता ते पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हणलें, तुमचो मेस्त्री सुंकागार आनी पातक्या सांगाता खाता आनी जेवता कित्याक? पळया हांगा लोक हे शास्त्री फरिसेव पुरा खाले करतात, बायले ऍक्शन बायले कार्य करून तांणी चिंतात हे पातके म्हणून. पूण जेजू तांकां जाप दिता, हे आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. म्हळ्यार तो पाताक एक काय म्हणटा पिडेक समान करता, पिडेक हे करता. आमकां कळीत आसा एका व्यक्तीक पिडा आयल्यार, एग्जाम्पल वायरस आयल्यार चिंतया, ताच्या जिवितांत वायरस कोणाक कालमनी आयल्या ताच्या जिवितांत, त्या वायरसा लागून ताच्या कुडीर भायर या काय म्हणटात बबल्स, या काय म्हणटात गुळे आयले म्हण चिंतया.
त्याच्या कुडी बाहेर त्या पडत कुडीक भायर आयिल्ल्या त्या गायाक आमी मुलाम घालून पुसयत. मुलाम घालून पुसल्यार काय जाता, इल्ले तेंपार ते गाय सुकतात. पूण ते भितरले व्हायरस आसल्यावर परत ते उदेतात. केन्ना म्हणसर ते व्हायरसाक ट्रीटमेंट करना तेन्ना म्हणसर ते काय म्हणटात ते गायी परत परत येवन आसात. तशेंच आमच्या जिवितांतय आमी पातकां करता सिन्स म्हणीत पातका आनी पाताक समजून घेया. पाताक आनी पातका. पाताक म्हळ्यार स्वभाव नेचर, पातका ताचे फळ फ्रूट म्हणीत. ते पाताक आसल्या वरवीं आमचे थंय आमी काय करनासाव पातकां करनासाव वय गे. त्या देखून पयले ते पातकाचे स्वभावाकत काय म्हणटात काडल्यार उमटोवन ते जाल्यार काय जाता पातका या सिन्स ते करचे उणे जाता. जर तर आमी पातकाक खाली काय म्हणटात सिन्स ताका मात आमी ट्रीटमेंट करता, मुलाम घालता जाल्यार बायलांनी एक पुटी गुण जाता. परत आमी परत तेच आमी करता. समजता तुमकां? प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून ताका मुळाक आमी ट्रीट म्हळ्यार आमच्या स्वभावाक वचोचें आमी. कित्याक जाल्यार त्या स्वभावाक आमी समजता जिजोन आमचे पासून कितें केलां तसो स्वभाव आमकां दिला म्हळ्यार आमी सत मानल्यार भावार्थान आमच्या जिवितांत काय जाता म्हळ्यार ती फळांय उणी जातात. त्या देखून देवाचे उतार सांगता रोमाकारांक बरयलो 7वो अध्याय 20वी वळ काय म्हणटा म्हळ्यार 7:20 रोमन्स देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पातकच करता. देखून हांगा बरयला क्लियर म्हाका खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्ही बागार म्हजे थंय वस्ती करता ते पाताकच करता. म्हळ्यार पातका स्वभाव आसल्या वरवीं सिन नेचर आसल्या वरवीं काय करता म्हळ्यार हांव म्हाका कितें करूंक नाका तें हांव करनासता. आमी सदांवत काय करता म्हळ्यार आमी एक्चुअली आमी पाताक काय म्हणटात पाताक करनासाव आमी पातकी जावन जल्मल्या म्हूण न्ही. कित्याक आदावन पाताक केलें ते पाताक आमचे वर आयिल्ले देखून आमी पातकी जावन जल्मल्या ताचे फळ जावन आमी पातकां करनासाव. समजलें तुमकां? आमी पाताक करूंक ना, आमी पाताक केल्ल्याक देखून आमी पातकी जावना. आदामान पाताक केल्ले ते पाताक आमचे वयर आयिल्ल्या वरवीं त्या देखून आमी आतां पातकां करनासाव. आमी जावन आमी एक्चुअली पातकी न्ही, पातकाचो स्वभाव ताचे जावन आमकां आयलो जावन आसा. कित्याक आमी आदामा भितर आसली जिजून काय केला रीग पाताक आनी पातका दोनी डील केल्यात, दोनी ताणें नाश केल्यात. त्या देखून आमी सदांच क्रिस्तांव चिंता देवान आमची पातकां बक्षिल्ल्यात. पातकां न्ही, पातकाचें मूळ बक्षिलां, पातकाय बक्षिलां आनी चेरयेक आनी तितलेंच न्ही पातकाचे परिणाम मरण ताचेरय ताणें जैत व्हेला. त्या देखून बरी खबर सुवार्ता म्हळ्यार देवान आमकां कितें पुराय केलां खंयचो पुरो स्थान आमकां ताणें दिला परत कितें आमी उगडयलो आदावंतान परत ताणें रिस्टोर केला, परत तो एक केला. त्या देखून ही जावन आसा बरी खबर. खाली पाताक मात न्ही पातकाचो स्वभाव काडून आनी मरणाचेरय ताणें अधिकार जैत व्हेला आनी मरण ताचे वयर जैत व्हरूंक मुखार शकना. त्या देखून आमी सदांवत हे आमी विडास करचे पाताक आनी पातकां सिन एंड सिन्स तसो व्यत्यास आमकां कळल्यार आमकां सुलभ जाता. त्या देखून आमी परत ते क्लियर करूं 1 कोरिंथियन काडा म्हळ्यार 1 कोरिंथियन येस 1 कोरिंथियन 6:18 काडा. हा 1 कोरिंथियन 6:18 काला म्हणटा पळय. तर व्यभिचारात न्हू फळाफळ घेया मनीस आदार ते हर एक पातक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्यभिचार
हे पातक आपल्याच कुडी विरोध तो करता. पळय हांगा पळय तर व्याभिचारांतून फळ घेया मोनिसादात हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता. हर एक पाताक सडावत पाताक ताचे कुडी भायर तो करचे जावन आसा. त्याचे फळ कित्याक ते रूट असल्या वरवीं पातकाचो स्वभाव असल्या वरवीं तो हर एक पातकाची फळां ताच्या जिवितांत दिसून येतात. त्या देखून जेजून कितें केलां म्हणल्यार तो कुर्साचे मोरान कित्याक मेलो म्हणल्यार ते आमी समजून घेवचें. ताचे रागात व्हरून आमचे पातकां जावन आमकां सुटका दिल्या आनी कुर्साचे शिरापाचे मरण मेल्ल्या वरवीं पातकाचो स्वभाव त्या कुर्सार ताणें केलो नाश केल्ल्या वरवीं आतां काळें गेलां ताचे नितीवंतपणूच आमकां दिला. नवो स्वभाव ते देवाचे नितीवंतपण कशें आदामांतावन आमकां पाताक देंवन आयिल्लें कित्याक आमी आदामा भितर आसल्यां आमकां कळीत आसा एक बी आमी किर्लोवंक गेल्यार तातूंत जायती रूख ते किर्लोवन जायती झाडां जावन रूख जावन फळां जावन त्या फळांनी जायते काय म्हणटात परते रूख जातात फळां जातात तेच प्रमाणे आमी आदामा भितर आसल्या वरवीं आमी पाताक करुना आदामान केल्ल्या वरवीं आविधेयपण पूण ताणें केल्ल्या वरवीं तो काय म्हणटात पातकाचो स्वभाव आमचेर आयिल्ल्या वरवीं संवसारांत जल्मलो हर एक व्यक्ती पातकी जावनूच जल्माता पातकाचो स्वभावार. त्या देखून एका व्यक्तीन कालें करी जेजूक सोबीत सोडवून वळखाजे या पोविस्तान घेजे तेन्ना त्या सैमात जावन ताका सुटका मेळटा आनी तो एक नवी रचना जाता म्हणटा देवाचे उतार. प्रेज गॉड. त्या देखून जेजून ह्या संवसाराक येवन उडासतोरी आमची पाताक मात सिन्स मात न्ही सिन्स आनी ताचे परिणाम पातकाची मजुरी मरणाचेरय ताणें जैतवंत जाला. हर एक देवान ताच्या पुता मरिफात हे संपूर्ण हर एक कार्य मुग्दोन जाला. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून हर एक पाताक आमी कुडी भायर करता पूण तो स्वभाव आसल्यावर भितर आमचे ते स्वभाव आसा त्या देखून पाताक आनी पातका तसो व्यत्यास आमकां सारके कळचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ताका रोमाकारांक बरयलो 5 अध्याय 12 म्हणून म्हणटा काय म्हणटा पळय रोमन्स 5:12. सभे भायर असलेल्यांची जडती करून 5:12 रोमाकारांक बरयलो 5:12. रोमन्स 5:12 म्हणलें की पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बरोबर मोरणय आयलें अशें सगळ्या मनशांनी पातक आदरलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. प्रेज गॉड. पळया तर एक मनशा वरवीं आमकां कळयता एक मनीस आदाम पूण निमान आदामान ते केलें गेलें हर एक पाताक ताचेर काणगून पातकाचो स्वभाव हर एक ताणें काणगून ताचें नितीवंतपण आमकां दिलें. हांगा त्या देखून बरयलां आदाम आनी क्रिस्त दी काले व्यत्यास म्हणून. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले. पाताक कशें आयलें आदाम वरवीं आदाम अविधेय जाल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराक पाताक आयलें ताच्या बराबर मोरनी आयलें. पातकाची मजुरी मरण आमकां कळीत आसा. पातकाची मजुरी मरण पूण अशें सर मनशांनी पाताक आदरले जाल्यान सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. पूण आतां जेजून कालें केलें ते पाताक आनी सिन्स ताचो परिणाम ताची फळां सांगाता त्या मरणाचेरय ताणें जैतवलें. आमकां कळीत आसा आमी इस्टराचें सेलेब्रेशन केलें आचरण केलें जेजू 2000 वर्सां पयलीं जाला पूण आमी आचरण केलें. तसो अर्थ आतां ताणें काडलें ताचे परिणाम पातकाची मजुरी मरणाचेरय जैतवेले. आतां मरणाचेर ताका अधिकार ना. आतां सैतान पुरा अरेकनिसीन काल म्हणटात सोलवाला ताका आनी कसलोच पदवी अधिकार ना. आतां पदवी अधिकार आमी केदळा दिता म्हळ्यार जेजून कितें केलां तें आमी सत मानिना जाल्यार ताणें आमचे पासून कितें केलां ते कार्य आमी सत मानिना जाल्यार आमी परत ताका आमचो अधिकार दिता. त्या देखून या आमी मुखार हितून 5:18 वाचल्यार
ತಂತೊಂದು ರೋಮನ್ಸ್ 5:18-19 ಬಸಾಗಿ ನನ್ನ 17 ಅವನ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ತಂತೊಂದು एक मनशावरवी ताच्या पदकाक लागून मोरनान आपली राजवटकी चलयली ते खरें ओके वस ओके प्रेस गॉड जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो उरतो देवातावन दराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिपा जिवी जोडतेली आनी राजवटकी चलयतली प्रेस गॉड काय म्हणते एका मनशावरी ताच्या पदकाक लागून मोरनान आपली राजवटगी चलयले ते खरे वय कधी जावन आमकां कळीत आसा आदावन केल्ले पाताक सगळ्या मनशा कुळाचेर देंवन आयले वडोल आमी वाचले जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो उरतो जर तर आमी पाताकच आमी उलयता जाल्यार जेजून केल्ल्याक व्हॅल्यू ना पूण जेजून हर एक ते खाले म्हणटात ताचे परिफोण हर एक ताणें दिवंक जाला त्या देखून म्हणटा एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्याचो परिणाम आनीक कितलो उरतो म्हणटा ताच्या की पातकाच्या की वर्ते खाले जावन आसा जेजून कितें केला कुसार ते वर्ते जावन आसा पूण जायते पटी आमी खाले करता आमी बातकी आमी ते केला एक केला म्हणून आमचेच वडपण आमी काले केला सुकूत आमी उलयता सोड न्हू जेजून कितें केलां ताच्या विशयांत आमी उलयना त्या प्रमाणे आमी बोवार्थ सत मानिना त्या प्रमाणे आमचें आलोचन आमी बदलिना त्या देखून आमी आनी कितें बंधनेत आसा केदाळा एले पुरा चिंता आमच्या मतीर येता हांव नाफावो वय आमी नाफावो आसले हांव एका वेळार पूण आमच्या अपराधाचे हर एक लेखपत्र जिजून कुर्सार किलो नाच केला आनी ताचे रेगात वारण पातकाचे बोक्षाणें आमकां दिलां ते शिरापाच्या मरणा मेल्ल्या वरवीं पातकाचे सैमत ताणें नाश केला आनी ताचे नितीवंतपण आमकां दिलां हे सत हांव चड समजता जाल्यार तें हांव ध्यान नियाळ करता जाल्यार तें हांव चड आनी चड उलयता जाल्यार त्या एका कांतोणी जावन त्या एक गुड्यांकार मनोभावा जावन म्हाका भायर येवंक जाता जर तर हांवें उलोवचें हांव तूं सांगता हांव तूं पातकी हांवें तशें केलां अशें केलां जाल्यार जिजून केल्ल्याक व्हॅल्यू ना जालें जिजून कितें केलां तें हांव सत मानिना जाता केदाळा जेजून केल्ल्या विशयांत हांव चड आनी चड उलयता ते नियाळता ताच्या विशयांत हांव शिकता तेन्ना म्हज्या जिवितांत ताचो परिणाम उणें जावन आमी एक दीस जेजू बरी ह्या संवसारांत एक बरें जैत्यवंत जिवीत जिवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 आनी काय म्हणटा पळया कितले वरतो देवात हांव धराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मांत देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडतले आनी राजवट चलयतली तर जसे एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक चाललेले केस्तीचे प्रमाण फावो जाले तशें आनी एक मनशा त्या निचेचे करण्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता प्रेज गॉड त्या देखून आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही जिजून केल्ल्या कामा वरवीं आमकां ते नितीवंत मेळ्ळा आमी जायते पटी चिंता आमी बरी कामां करता त्या देखून आमी पवित्र जावन आसा त्या देखून आमी देवाच्या एकवटान आसा म्हणून आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमी आमच्या पातकाचे बोक्षाणें जोडोवंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमी आमकांच बचाव करूंक जायना आतां एकलो व्यक्ती उदका पडल्यार ताकाच दर्यांच्या उदका पडल्यार ताका आपले शक्तीच ताका बचाव करूंक जायना ताका कोणेंनी कुमो करिजे तशेंच आमी पातकांत पडिल्ले त्या देखून आमी आमच्या शक्तीत आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमच्या पातकाचे फरीफोण आमकां दिवंक जायना ताचे परिणाम कोणें काले दिजे पाताक नातल्यांनी दिजे आतां तुमकां एक उदाहरण सांगचें जाल्यार कोणें एकल्याक जीवशी मारला आमचे जर तर जीवशी मारलो तो कोर्टांत ताचे सूख तो वळखून आनी सांगता न्याय तीर्पा प्रमाणे हांव त्या म्हज्या कितें हांवें जीवशी मारला वय हांवें चूक केल्या ताचे परिणाम जावन हांव त्या व्यक्तीक कोरोड दिता आनी म्हजे ख्याल पुरो वांटो आसा त्या कुटुंबाच्याक दिता म्हणल्यार ताका जज या जे काला म्हणटा तो कोर्टांत भायर वचून सोडटात गी ना कित्याक म्हळ्यार कानून आसा वय नियमा प्रमाणे एका व्यक्तीक हेणे तेजी खून केल्यार ताका सजा आसा ताणें तें अनुभव करीत येत त्या देखून केदाळा हांवें केल्ल्या पातकाक हांवेंच परिफोण दिवंक जायना
हांवें कितलेय म्हणजे बरे उपास करून म्हणजे कामा वरवीं करून कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी देवा विरुद्ध फातां केल्ल्या वरवीं फातकाचो तो स्वभाव आसल्या वरवीं तो आमचे सक्तीचो कान उडोवंक जायना त्या देखून फाताक नटलेल्यान मात्र ते कान उडयत त्या देखून ह्या संवसारांत फाताक करी नटलेलो कोणी ना त्या देखून देवूच ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो ताणें मात्र फातां करुना तो आमचे बरेस जियेलो ताकाय ताळणी आसली हरी आसली जाल्यारय ताणें आमच्या मोगा पासत हरी एक बापाची कुशेक खाल घालून हरी एकाचेर देवाच्या उतरांत जैत व्हरून आमकां ताणें जाल्यार म्हणटात जैतवंत जिवीत दिलें प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उडास धरया पयल्यान पयलें जिजून काली आमची पातकां मात न्ही पाताक आनी पातकां संपूर्ण ताणें काले केलें कुर्सार देवाचे उतर म्हणटा एफेशियन 1:7 वाचचें नाका ताच्या मरणा वरवीं कालले पातकाचे बोक्षण आमकां मेळ्ळे पूण ते शिरापाचे कुर्सार मेळ्ळ्या वरवीं पातकाचे गुलामपण म्हळ्यार स्वभाव नेचर ताणें कालें केलें तेय काणगोवन ताचेर ताचो स्वभाव ताचे नितीवंतपण ताणें आमकां दिल्लें जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमकां फाताक आनी पातकां हेच्या विशयांत आमकां व्यत्यास कळचे गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार म्हणटा कितें म्हणटा पळया जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले जशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले कशें आदामान अविधेयपण दाखयलें ताचो परिणाम जावन पातकाचो स्वभाव हरी एका मनशा कुळाचेर आयले आतां जेजून कालें गेलें ताच्या आमच्या जाग्यार आमचें मरण तो मेलो आमच्या पाताक ताचेर गेलें आनी कुर्सार ते शिरापाचें मरण मेल्या वरवीं पातकाचे परिणाम अपराधाचे लेखपात्र हरी एक कुर्सार किळावन ताणें नाश केले आनी ताचो पळ जावन आमकां ताचे नितीवंतपणाचो तो स्वभाव म्हळ्यार देवा सारकेचो तो स्वभाव आमकां दिला प्रेज गॉड त्या देखून आमी त्या स्वभावान जिवनचे गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड त्या देखून देवाचे उतारी सांगता पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुवें कालें केल्या ताच्या विशयान तुमकां गुन्यांवकार करना म्हणटा तो गुन्यांवकार खंयच्या करता म्हळ्यार आमी जुवंसो अध्याय 16वो अध्याय वाचल्यार कळटा 16 8वी ओळ कालें म्हणटा पळय 16:8 जुवंव 16:8 आणि 9 प्रेज गॉड तो येतच पातका विशयांत नीती विशयांत आणि नीती विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशयांत कित्याक म्हाका ताणी स्वत मानलो ना प्रेज गॉड पळया हांगा एकच विशय तो पातका विशयान कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना म्हणटा देवाचे उतर पाताक जालें आमी जेजूक सत मानिना तेच जावन आसा पाताक ते रूट कळ्ळें की पाताक जेजून केल्लें काम सत मानल्यार बिलीव केल्यार पातकाचे रूट म्हळ्यार सिन्न स्वभाव येता पातकाचे परिणाम येता आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां आमी पाताक कित्याक करता आमी जेजूक सत मानिना त्या देखून आमी पाताक करता आतां एकलो सोरता काल्याक जेजून कितें केलां तो सत मानिना त्या देखून तो सोरता पाताक तेत जेजून कितें केलां ते सत मानिना ते पाताक आतां आदावन कित्याक पाताक गेले पळोवंक गेल्यार देवान कितें सांगलें तें बिलीव करूना सत मानुना तो ट्रस्ट करूना ताणें आनी एकल्यान सैतान कितें सांगलें तें पातयेलें आदाम हेवेन त्या देखून पाताक म्हळ्यार आमी देवाक आमी पातयना आमी कितें पातयता कोणें कितें सांगलां देवाच्या उतरा विरोध कालें सांगलां तें आमी पातयता तें जावन आसा पाताक जिजून केलें कितें पातका पासत आमचे पासत कितें केलां पातका पासत ह्या पाताक सिन्न आनी सिन्स आनी मरणा पासत कालें पुरा केलां तें आमी सत मानिना केदार आमी जेजूक सत मानिना तेच पाताक जावन आसा ताका देखून आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमी देवाक सत मानचे ह्या देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें पातयेवचें गरजेचें जावन आसा जर तर आमी पातयना जाल्यार आमी आनी संवसार रितीन जियेता आतां पळया चिंतया आतां जेजून पेद्रोक सांगलें उदकार सोलोन येवंक पळय गे तूं ये
आमी चिंता तो चलोवन अशें आयलो म्हूण. कित्याक तो चलोवन आयलो म्हळ्यार अर्थ ताचो ताणें जिजून कितें सांगलें उतार पळय तूं ये तो सत मानलो पळय गे होय त्या देखून तो चल्लो. आमी सांगता तो चलोवन ना. तशें आमच्या जिवितांत हर एक समस्या वेळार आमी देवाक म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी पातयेवंक आसा, सत मानूंक आसा. आमचे समस्या आमचे विरोध आसतना, आमचे विरोध कितेंय वारे वादळ येताना, या कश्टांत, समस्यांत, आमचें नांव पाडना हर एका वेळार आमी देवाचेर पातयेवन आसल्यार ते देवाक मानूं येता. देवाचें उतर म्हणटा, देवाक आमी केदां मानूं येता म्हळ्यार भावार्था वरवीं मात. आतां बायबलांत तुमी खंयचेय गणीत काण घेयात, ते देवाक कशें मानवाले? भावार्था वरवीं. अब्राम ताका बसवणी दिल्ली 90 आनी 90 अब्रामाक भुरगीं जावनात. जाल्यारय ते घट्ट रावले, थीर रावले भावार्थान. त्या देखून ते देवाक मानवाले. प्रेज गॉड. त्या देखून आमी देवाक केदां मानूं येता म्हळ्यार केदां आमी देवाक मानूं येता म्हळ्यार भावार्थान ताणें कितें बसयलां त्या उतार आमी घट्ट काणून रावल्यार आमी देवाक असो घट्ट काणगेला म्हणटा आनी एका रितीन ताचो परिणाम जावन आमी जैतवंत जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. होय आमकां कोत्ता राब ती एक वेश्य जावन आसली. तिणें कालें केलें, दोगांक आस्सो दिलो, ती फट मारली. जाल्यारय जिजूच्या वंशावळेर तिचें नांव आयलें. कित्याक म्हळ्यार कारण तिणें फट मारलें आमी बायल्यो करनात दुसरे विशयी, पूण तिणें सत मानलें. तांच्या ती खऱ्या देवाक तांणी पातयेताली ताचे परिणाम जावन आमकांय फाल्यांच्या दिसा सोडवोन म्हळ्यार आमकांय ती राखतली म्हळ्यार भावार्थान देवाचेर तिणें विश्वास दवरलो तांच्या मुखांत. त्या लागून फट ताचो अर्थ न्हय की आमी फट मारचे. विशय तो न्हय. ती देवाचेर पातयेल्ली, तांणी खऱ्या देवाक आराधन करता, ताचो देव बलिश्ट आसा तिका कळीत आसलें. त्या देवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं देवा जिजूच्या वंशावळींत तिचेंय नांव आयलें. प्रेज गॉड. ताका देवाक मानूं येता कोण ताका थीर पातयेता. समस्या वेळार, कश्टा वेळार तिच्या जिवाक बादाक आसले जाल्यारय तिणें तें गण्य करुना. ताच्या बदलाक ती खऱ्या देवाचेर तिणें पातयेनी दवरली. ताचे परिणाम जावन जेजूच्या वंशावळेक तिचेंय नांव आयलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तशेंच आमच्या जिवितांतय आमी थीर आनी दृढ पातयेनी आमी दवरूंक आसा. कितले आमी थीर आनी दृढ पातयेता ताचे परिणाम आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. त्या देखून एकच पाताक म्हणयत ते आमी जेजूक सत मानूना. जेजून आमचे पासून कितें केलां येवन ते आमी पातयेन येतले वरवीं ताचे परिणाम जावन आमी जायतीं पातकां करना आसा. केदां हे आमी सत मानता जेजून आमचे पातकाचे स्वभाव तो काडला, रूट काडला कुर्सार एक करून जाला ताणें आमचे पासून ताचे नितीवंतपणाचो स्वभाव आमकां दिवंक जाला म्हणटाना खाली ते सिन्स या पातकां आमी करता म्हळ्यार तेय उणें जातात. ताचो स्वभाव उणें जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 ताका म्हणटा मुखार आमी शिकचे जाल्यार रोमाकारांक बरयल्लो 6 अध्याय काडा. रोमन्स 6 घालतात उतार. काय म्हणटा पळय. प्रेज गॉड. ओळू 6:1 आता तर आम्ही कितें म्हणचे देवाची कृपा दराळ सोडून दी म्हण आम्ही पातकांतच जीवन रावचे. आता कितें म्हणटा देवाचे उतर. आता तर आमी कितें म्हणचे देवाची कृपा. पळय हांगा पुरो क्वेश्चन मार्क कळ्ळें की क्वेश्चन मार्क आसा. आता तर तुमी आमी कितें म्हणचे. बायबल घालो की प्रेज गॉड. तर आमी कितें म्हणचे देवाची कृपा दराळ सोडून दी म्हूण आमी पातकांत जीवन रावचे की. आता देवाची कृपा आसा, देवान पुरो कर्म जाला. ताचो अर्थ म्हाका आतां कशेंय जिवंक जाता. म्हाका जाय जाल्यार बरें जियेत वचून मागीर परते बक्षण मागीर तशें की ना. देवाचे उतर क्वेश्चन मार्क. पातकांत जीवन रावचें. पळय मुखार कितें म्हणटा. नजो बिलकुल नजो. जर आम्ही पातकाक मेल्याव तें खरें तर आम्ही पातकान जियोवचें कशें. परते पळया आमी चिंता कशेंय जियेल्यार जाता. आमी आतां कुरपेगाल आसा, आमी उतराक आसा, खाले गेला ताका देवाचे उतर नजो बिलकुल नजो म्हणटा. प्रेज गॉड. नजो बिलकुल नजो. जर आमी पातकांक मेल्याव तें खरें तर आमी पातकांत जिवचें कशें म्हणटा देवाचे उतर. जर तर आमी एक पाटी मेल्याव त्या सवयाक पातकाक परत आमी तेच्यानंतर जिवंक जाता की
आता एक्झाम्पल आमची एक बरी खंयची वस्त आसा आमची द्या, ती भायर पडली या नाश जावन गेली, परत ती आमकां मेळटा काय तीच वस्त? मेळना ना वयली ना. तशेंच आमी आतां पातकां मेल्या, कित्याक जेजू क्रिस्ता सांगाता आमी आमच्या पातकाचो स्वभाव आतां नाश जाला, आतां पातकाचे सैम बी काडला, तर आमी परत कित्याक आमी पातक करता म्हळ्यार आमी जेजून कितें केलां तें सत मानुना, आनी एक रितीन सांगचें तर आमच्या मनाची चिंता आमी बदलोना. त्या देखून आमी काले करनासाव परत आमी करन तसो. केदार आमचेर आमी जेजून कितें केलां सत मानिनाव आनी आमची चिंता आमी बदलिनाव, तितले म्हणसर आमच्या जिवितांत ती बरेपण, महिमा, सुटका ती अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया मुखार काल म्हणटा पळया, तिसरें क्रिस्त क्रिस्ता जेजूच्या मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें, तवळ ताच्या मोरती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात? पळय परत एक दे क्वेश्चन मार्क पळय, क्रिस्त जेजूचे एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्रस्थान घेतलें. आमकां पवित्रस्थान काले दिलें म्हळ्यार परत आमकां एकवट जावचे पडटलो, परत आमी एक जावचे पसत देवा थंय. त्या देखून जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां पवित्रस्थान मेळ्ळो. ताचे काले म्हणटा जेजू क्रिस्त जेजू एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्रस्थान घेतले, तवळ ताच्या मरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतले. हे तुमी नेणात. केदार आमी पवित्रस्थानान काले जाले म्हळ्यार आमचे आदले सैम बी नाश जाले. पवित्र आमी बॅप्टिझम म्हळ्यार काले अर्थ बुडोवचे, वय बुडोवचे म्हळ्यार आमकां कोत्ता कशें बुडयता, तेन्ना काल जालें तें बुडयतना ते एक सिंबॉलीक जावन आमी पवित्रस्थान घेतना आमी काल आमचे आदले सैम नाश जावन येता आनी आमी एक नवी रचना जाता थंय. त्या देखून आमकां कळीत आसा आमच्या कातोलिकांत ल्हान भुरग्यांक बाप्तीज दितात, कित्याक घरी एक जल्मातना पातकी जावन जल्माता हांव, पूण त्या वेळार त्या भुरग्याक तितलें कळीत आसना कितें जालां म्हणून, पूण ताचे तर्फेन आवय बापूय पोदोर मोदोरनी भास दितात, पूण केदार ते वाडावळ घेता. कळ्ळें की? आनीक ती सांगे क्रिस्मांत आमकां खरी समजुणी मेळटा. आनी की तुमी ऑब्जर्व केल्लें तर पास्काच्या दिसा आमी थोडी पवित्रस्थानाची बसावणी आमी परत करता. उडो आसा तारी तुमकां केल्ली? वय वय पोरी जाल्या गेल्या. पळय, पूण आमी चीत दिता ताका गमान दिता तितले काले सांगता ते. ते पयलें कळनासलें, आतां वेगळी हें जाता, क्लिक जाता. त्या वेळार इसारताले तुमी सैतानाक तुमी पाठ करतात की वय हांव पाठ करता, वय आमी जाप दिता वय की. केदार आमी ते करेक्ट समजून आमी करता, त्या जाणा आमी तेच घडी आमी नवी रचना जाल्या. त्या वेळार ल्हान नासतना आमकां कळीत नासलें, तीच बसवणी पवित्रस्थानाची व्हड जातना हरी एका पास्काच्या वेळार रातीच्या मिसा वेळार ती उसारतात. रेका मिसार न्ही, रातीच्या मिसा वेळार उसारतात पास्काची पवित्रस्थानाची. केदार आमी ते भावार्थ सांगता तेच घडी आमी नवी रचना जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हरी एकाक आमी चीत दिवचे, गमान दिवचे अति गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी मुखार काले म्हणटा पळया, तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपाक आमकां क्रिस्ता सवें निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वंटेली केल्यांत. प्रेज गॉड. पळया पवित्रस्थानान कितें बरें जाता पळया, तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सत्यन वय गे, महिमे बरीत ग्लोरी सत्यन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्रस्थाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निके पिल्यात. आतां पळया क्रिस्ता सवें आमी ते नवे जिवंतपण, पुनर्जिवंतपणाचे जिवीत अनुभव करचे खातीर नवे सैम आमी अनुभव मेळचे खातीर पवित्रस्थाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निके पिल्यात. आतां क्रिस्ता सवें आमचे पोरणे सैम आदां कितें आयला ते सैम आतां निके पिला आनी ताच्या मरणान ती आमकां वंटेली गेल्या. ताचो अर्थ आमी एका रितीन मेल्या, एका रितीन आमचे मरण जाला, आत्मीक रितीन आमचे पातकाचे स्वभाव हरी एक पूर्ण आतां आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा 2 Corinthians 5:17 जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा
तो एक नवी रचना जावन आसा. पोरणे सक्कड गेले, सक्कड कितें जालें आतां नवें जालें म्हणटा. केदाळ आतां आमी आत्म्यांत हर एकली नवी रचना जाता. आतां आमचें काम कितें म्हळ्यार ते आत्म्याचें जिवीत आमच्या कुडींत आमच्या भौतीक रितीन आमी करीत तर आमचें चिंतापू आमी बदलूंक आसा. तितलें मात्र न्ही, हर एका दिसा आमी विंगसण करूंक आसा. विंचून करचें अति गरजेचें जावन आसा. कित्याक देवाचें उतर सांगता जिवीत तुज्या मुखार जिवीत ही आसा काय म्हणटा मरण ही आसा. विंचून तुजी खंयचे आमी विंचता तें आमकां मेळटा. हर एक कडेन. आतां पाताळ करता न्हय, पाताळ करिनासतना रावूंक कितें जाता, त्या काय म्हणटात ताची तृप्ती कुडीचे दजस्काय जावन पयस रावूंक कितें जाता, ह्या देवाच्या उतराक खाल जावंक कितें जाता. विंचूण आमची आमी खंयची विंचूण करता ताचें फळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. केदाळ आमी आत्म्या प्रमाणे चलता तेन्ना जिवीत आनी शांती आमी आपणायता. केदाळ आमच्या रक्ता मांसाच्या ओंदवण्या प्रमाणे जियेता ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत मरण म्हळ्यार देवाचो संपर्क आमी तुटोवन घेता. त्या देखून हर एक वेळ हर एक घडी आमची विंचूण जावन आसा. हर एका संदर्भात खंयची विंचूण करता ताचे फळ आमच्या जिवितांत खंडी जावन आमी अनुभव करता. आमच्या जिवितांत शांती समाधान जाय तर आमी आत्मीक रितीन भावार्थ आसत म्हूण देवाचे उतार कितें सांगता तें आमी करूंक आसा. आत्म्या प्रमाणे आमी भावार्थान मेटा काडूंक आसा. तेन्ना ते जिवीत आमी अनुभव करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. ताका म्हणटा देवाचे उतार पवित्रान मार्फत आमकां क्रिस्ता सव्यानी केपल्या आनी ताच्या मरणान ती आतां वांटेली गेल्यात. आमी आतां मेल्या आतां आमी नवी रचना जाल्या म्हणत. प्रेज गॉड. आनी मुखार म्हणटा 5th काय म्हणटा कित्याक तो मेलो हां तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातले. पळय हांगा तुवें हांगा विंचूण आसा. कित्याक तो मेलो वय, जेजू मेलो. तशें हांव जर भावार्थ सत मानता, हांवें जेजू स्विकार केला, हांव ताच्या सांगता मेलो म्हणून आमी ती विंचूण करता जेजू सांगता. तेल्या खातीर आमी मरू जाल्यार ताच्या जिवंतपणान आमी भागीदार जातले. कशें जेजू जिवंत जालो तेच जिवंतपण आमकांय आसा. केदाळा आमी विंचूण आसा. आमी जेजून कितें केलां तें आमी सत मानूंक आसा. आमी ओडून वाचले पातका विशयान. कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना. केदाळा हांव जेजूक सत मानता, म्हजो समी सोडवणदार म्हणून स्विकार करता आनी ताच्या एकवटान जियेता हांव. त्या काय जाता, हांव म्हज्या पातकाचे स्वभाव मेला, आतां ताचो स्वभाव म्हाका दिला. आदले सायब गेला, हांव ताच्या सांगता हांव जिवंतपणी जाला म्हणटा देवाचे उतार. आनी मुखार काय म्हणटा 6th पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर ह्या आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमच्या आत्म्या क्रिस्त सांगता आमी कुरसायला म्हणून आमी जाणा. प्रेज गॉड. पळया पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमच्या आदले सैब क्रिस्ता सांगात आमी कुरसायला म्हणून आमी जाणा. प्रेज गॉड. आमकां वता गुलाम बरे पयले गुलामांक तांकां कशें चिंताले मस्त तांचे मरणा मस्त काम करताले. आमकां वता इस्रायल परसा गुलामपणांत आसली, ताचेर चड दबाव घालताले, वत्तड घालताले. आतां चिंतया एकलो गुलाम हर एका दिसा ताचें काम करनासा. ताच्या धन्या बसत धन्याच्या कुटुंबा बसत हर एक तो काम करता. जर तर एक दीस तो सकाळी उठाना म्हणजे ताचो अर्थ तो येदोळसो ताचो श्वास गेला, तो मेला. तर त्या धन्यान ताचे वयर परत अधिकार चलोवंक जाता की या ताचेर वत्तड घालून कांय काम करूंक जाता की मेल्या उपरांत साध्य जाय साध्य जायना वय गे. कित्याक ताचो जीव गेला, ताचो जीव गेल्ल्या वरी तो मेला ताकोन ह्या समस्या येवन काल्या म्हणी ताचेर परत ताणें दबाव घालूंक जायना धन्यान आनी ताच्या मुखांत परत ताणें काम करूंक जायना. तशेंच आमी आतां पातकाक मेल्या समे दिवस एकवटान आमी पवित्रान घेतलो, आमकां ताका निके पेल्यात. आतां पातकाक आमचे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण जर तर आमचे ते पातकी सैब मेला जाल्यार आमी ते भावार्थान सत मानता जाल्यार आतां पातकाक आमचे वयर अधिकार आसा की कशें गुलाम तो मेल्या उपरांत धन्याक ताच्या वरना काम करूंक जायना, तशेंच आमकां पवित्रानांत निके पिल्यात. आमचे पातकी सायब कुसो नाश केला, ताच्या उपरांत त्या पातकाक आमचे वयर अधिकार आसा की
अधिकार असा केदाळा जाता म्हणल्यार जर तर जिजून कितें केला त्या भावाचा सत मानिना जाल्यार आनी म्हजी चिंता हांव बदलिना जाल्यार हांव साच्या विशयान चड आनी चड चिंते ध्यान करिना जाल्यार परत म्हणजे ते अधिकार चलयता. प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमकां ल्हानपणान सवय जाली, आमकां दोळ्याक काले दिसता ते आमी सत मानता. कितें भावार्थांत कितें सत मानिचे, दोळ्याक दिसनातल्यो संगती, देवाच्या उतरांत कितें बरयलां ताचे वयर आमी चड गमान दिना. केदाळा म्हणसर आमी चड आनी चड चीत गमान दिना, ते जिवीत आमी आपणावंक जायना. प्रेज गॉड. आज आमी एक घरा गेल्ले तांकां हेचे विशय गोत्तुना बायबलाचे चडावो ते आमकां कळटा, ते वाचताना सोदून काडटाना पुरो कळटा बायबल कितले तांणी वाचला. पूण देवाचे उतर सांगताना हे ताच्या गायांनी गुण जाला म्हणल्यार विशय तांकां गोत्तुनाटले. केदाळा तांकां कळ्ळे सत सुटका दिता जाणा जाल्ले, तांचे ते उलोवणे, तांची ती काय म्हणटा जी हावभाव संपूर्ण बदलले. आता तांणी तर म्हणलें हो आतां म्हाका कितें बरें समाधान भोगता, कितें बरेंपण भोगता. ते म्हणटा सत मात आमकां सुटका दिता. जर तर हांव सत जाणा जायना, ते सतांत हांव वेळ करचिना जाल्यार सत म्हाका कशें कळीत जातलें. तातूंत देवाचे उतारे म्हणटा भावार्थ कशें येता, संदेश बरी खबर आयकल्या निमती. जर तर बरी खबर हांव आयकना, संदेश आयकना जाल्यार भावार्थ उत्पन्न जावंक साध्य येतना. भावार्थ येना जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवान कितें बरयलां ताच्या उतरांत म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक साध्य ना. त्या भावार्था वरवीं मात्र आमी देवाक आमी मानवता. हर एक संगती आतां कित्याक बरं आमी आतां सांगलें शिकले हांव भावार्था वरवीं मात पातयेवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार फिजिकल एविडेंस ह्या दोळ्याक दिसची खंयची एका साक्ष ना. एका साक्ष एकच देवाचे उतर. कोण ते देवाचे उतर स्विकार करता, ह्या उतरांत अशें बरयलां न्ही, हांव त्या भावार्थान पातयेता जाल्यार खंडीजान आमी देवाक मानवता. ते जाल्यार आमी जिजूक सत मानल्या बरी जाता. जिजून कितें केलां ते आमी सत मानल्या बरी जाता. ते देखून आमच्या जिवितांत कश्ट, समस्या, पिडा, कालय कश्ट येताना जिजून कितें केलां ते आमी पातया. ते जाल्यार आमी देवाक मानवता. आमची पातयेनी देवाचेर दवरया. कशें शद्रक, मेशक, अबेदnego तांणी देवाचेर संपूर्ण पातयेनी दवरली, त्या देखून ते उजो तांकां कांय करूंक शकना. तशें आमच्या जिवितांनी आमच्या कश्ट, समस्या वेळार, पिड्या वेळार जिजून कितें केलां कुर्सार ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ पातयेन दवरल्यार ती किंचित वायट सकत 7 वांट्यांनी आमचे चड आयिल्ल्यार कांय आमकां बाजार करूंक शकना. कित्याक देवाच्या उतराचे की वर्ते आनी ताच्या नांवाचे की वर्ते कितेंच ना. कित्याक हर एक असो रचणार तो जावन आसा. त्या देखून आमची संपूर्ण पातयेनी ट्रस्ट म्हणटात हर एक भरोसो आमी सोम्याचेर आनी देवाचेर ताच्या उतराचेर दवरची गरजेचें जावन आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार कितें म्हणटा कित्याक आमी 8 गे आमी क्रिस्त 6 जालें गे 7 वाजचे गे. हय. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून तो सुटता. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा क्लियर म्हणटा ओडोल हांवें तेच सांगलें. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून सुटता. वय आतां तो गुलामपणाक तो मेल्या उपरांत ताचे परत गुलामपणाचें काम करूंक जायना, साध्य ना. कित्याक तो मेला. कितले वत्तड गेल्यार मारल्यार धरल्यार ताका दुनियाक ताचे गुलामपणाचें परत काम करूंक जायना. ते सगळें देवाचे उतर खाला म्हणटा. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून सुटला. आतां आमी पातकाक मेल्या, वय ओडोल आमी वाचले. आमकां क्रिस्ता सांगाता कुसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैत क्रिस्ता सांगात आमी कुसायला म्हूण आमी जाणाव. आनी पवित्रांत आमी आमकां निकेबिल्यांत आमी आयकले. आतां हांगा म्हणटा कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून सुटला. आतां आमी मेल्या, त्या देखून आमकां बांदपास येवंक ना. आमी देवाचे उतर ते परत परत नियाळ करीचे, उलयचे. केदाळा म्हणसर तेले चिंता पेता आमच्या जिवितांत, मनांत. जर तर आमी ते उतार उलयता कित्याक आमकां कळीत आसा आमच्या उतराक सकत आसा जिबेन कितें आमी उसारता भावार्थान ते उतार वचून आमची चिंता नाश करता. ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत ते सुटका शांती समाधान आमी अनुभव करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय मुखार घाल म्हणटा पळय आमी क्रिस्ता मेल्या जाल्यार तशेंच
क्रिस्ता सवे जियोंकी पावतेल्या म्हणून आम्ही सत म्हणता. मुखार घाल म्हणटा आमी क्रिस्ता सांगता मेल्या जाल्यार आमी उडोल बसले तशेंच क्रिस्ता सवे जियोंकी पावतल्या म्हणून आमी सत म्हणता. त्या देखून गुड न्यूज म्हणल्यार खाली पातकाचे बॉक्साने मात न्ही उडासतोरी पातकाचे बॉक्साने एक वांटो मात पूण कितें पुरो आमी संबंध उगडयलो आदां मुखांत त्या पातका वरवीं हरी एक रिस्टोरेशन परत आमी जोडला कोणे जिजू मुखांत खाली खाली आमच्या पातकांनी पातकाचो स्वभाव नाश केला ताचे नितीवंतपण आमकां दिला पातकाचे बॉक्साणे मेळ्ळा आणि मुखार तितलेच न्ही पातकाची मजेरी मरण त्या मरणाचेर जैत वला म्हणटा देवाचे उतार मुखार खाले म्हणटा पळय नाही ना क्रिस्त मेल्यान जिवंत जाला तो वयर करा. क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवंत तो जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना प्रेज गॉड पळया आतां क्रिस्त मेलो आमकां कळीत आसा तो जिवंत जालो एकलो मात्र जिवंत जालो आनी मरोना आतां बायबलांत जायते जिजून जिवंत गेले आसात लाजरस विधवे सपूत आनी जायराची पूण तांणी परत मेली वय गे पूण जेजू मात्र मेल्लो जिवंत जालो ताका आनी मरण ना कित्याक ताणें पाताक मात न्ही पाताक सिन्न आनी सिन्स ताचेर डील केले रियेकाचेर म्हळ्यार आमकां सोडयले ताचे जैत वेले तितले मात न्ही ताची माजुरी मरणाचेर ताणें जैत वेले आतां मरणा खंयच्याकी जिजू वयर अधिकार ना पूर्णाचे सकटा वयर तो जैत येवंक जाला त्या देखून आमचें एकच काम जिजून कितें केलां तें आमी भावार्थान सत म्हणचें केन्ना आमी त्या भावार्थान सत म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितांत ते सुटकेचे जिवीत आमी अनुभव करता त्या देखून विसण करूंक आसा तुजे आमचे पंचेंद्रिय मन आमकां सांगता आमकां कितें बगता आमकां काल्या दोळ्याक दिसता ताच्या विशयान पूण सत आमी ओळखाचे जर ते भावार्थान आमी सत मानचे एविडेन्स खाली उतरांत बरयला दुसरे कांय दोळ्याक दिसती तेंचो रिपोर्ट ना रिपोर्ट एकच देवाचे उतार ते आमी भावार्थान सत मानता जाल्यार कधी जावन ते सुटकेचे जिवीत आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता प्रेज गॉड ताचे म्हणटा त्या देखून क्रिस्त मेल्यान जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना मुखार घाल म्हणटा तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच तो मेला मात न्ही तो पुनर्जीवन जाल्ल्यान आतां खाले गेला पातकाक कसलोच अधिकार ना आतां पाताक कांय करूंक सांगना कशें तो गुलाम मेल्यार ताका गुलामपणाचे कांय काम करूंक जायना जेजू मेलो त्या पातकाक आतां ताचे वयर कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो कोणा पासून जियेता देवा पासून जियेता जर तर जेजू देवा पासून जियेता जाल्यार आमी कोणा पासून जियेचे आमी देवा पासून देवा पासून जियेचे प्रेज गॉड केदार आमी देवा पासून जियेता तेन्ना मात्र शांती समाधानाचे धैर्याचे आनी जैत येवन जिवंक जाता जर हांव एकामेका पासून म्हळ्यार ताचो अर्थ ताचे पासून हांव जियेता न्ही कित्याक हांवें जियेचे देवा पासून कित्याक हर एक सुटका सोडोवन म्हाका ताणें दिली जावन आसा जेजून केदार हांव म्हजें जिवीत हांव ताचे पासून जियेता जाल्यार ते निस्वार्थ जिवीत जावन आसा ताचे फळ जायते तेच म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तो मुखार तशेंच 11 तशेंच तुम्ही पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान जिवा खातीर जियेतात म्हणून देवा खातीर जाय देवा खातीर ते दिवा म्हणा ते दिवा जाला जे अक्षर काय म्हणटा तशेंच तुमी आतां पातकाक मेल्यात वय गे आनी क्रिस्ता जिसो एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया प्रेज गॉड हे आमी समजून घेवचे कशें वडलो आमी वाचले आतां तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता जाल्यार आमी हे समजूंक आसा आमी जेजू बरी ताचे सांगता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हणून आमी भावार्थ सत मानिचे कित्याक जिजून केला हर एक आनी क्रिस्ता जिजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घे आमी इम्पॉर्टंट
आम्ही देवा खातीर जिवनचे व्यक्ती जायचे न्ही संसाराच्या लोकां खातीर. केदाळ आमी देवा खातीर जियेता ते जाल्यार आमी संसाराच्या व्यक्तीक गरजेचे व्यक्ती जाता. जर तर आमच्याच स्वार्थाक आमी जियेता हेरांक जियेता जाल्यार आमच्या सत्यान आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमकां जैतवंत या नितिवंतपण जोडूंक जायना. आमी चिंतला आमी केल्ल्या कामा वरवीं आमकां जैतवंत नितिवंतपण मेळटा ना. जेजून केल्लें काम सत मानल्या वरी आमकां तें नितिवंतपण मेळचें जावन आसा. देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लो 2:8 घालचें नाका. काय म्हणटा ताच्या कृपेचेर भावार्थ दवरल्या वरी तुमकां थंय सोडवून रबले जाल्यार ते देवाची फुक्कट देणे जाल्ल्या वरी कोणी तुमची बाडाय उलोवची नाका. बाडाय उलोवंक जायना. दर एक फुक्कट आनी धर्मांत जावन आसा. फुक्कट देवान दिल्लें तें सोडवण्याचें काम. त्या देखून आमी कितें सोडून दिला ते आमी भावार्थान स्वीकार करूंक आसा आनी आमी कितें बरें करूंक आसा कित्याक म्हणल्यार देवान आमकां बरें करूंक रचला त्या देखून आमी बरीं कामां करूंक आसा. न्ही आमच्या बऱ्या कामाक लागून आमी पयतपण जोडटा सोडून जोडटा ना जायना. आमच्या बऱ्या कामार साध्य ना. जेजून केल्ल्या कामा वरवीं मात एक आमकां आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुखार काय म्हणटा देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुम्ही काळजायचे करतेल्या पथकान तुमच्यावर अधिकार चलोवंक नजो. आता काय करता त्याक तुमच्या विनाशी कुडीची एक जावन ही नासवन आसा नासवण्यात ही आमची कूड वडण्याक तुम्ही काल जायचे करतले आमचे पंचेंद्रिया मुखार आमी काले करता पाता करता ताचे वयर आता काले करता पातकान आता आमचे वयर अधिकार करूंक नजो ताका आमी सोडोवंक नजो कित्याक आमकां आतां सत कळी जाला आमचे पातकी सैंब पवित्रांत काय म्हणटात निके पेला कुसायल केलो नाश केला हरी एक फाताक आणि फातका हरी एक आणि तितल्या ताचो परिणाम मरणाचेर जेजून जैतवन जाला कित्याक भावार्थान आमी ताच्या सांगात आसल्या कशे आदामान मुख भितर आमी आसल्या जल्माताना तशें जेजू क्रिस्तान केल्ल्या बऱ्या कामाक लागून आमी भावार्थान सत मानल्या वरी ताका स्वीकार केल्ल्या वरी हरी एक आमचे पातकाचे कितें आसा परिणाम हरी एक जेजून केल्ल्या वरी आमी आतां नवी रचना जाल्या हे आमी भावार्थान केदार सत मानता तेन्ना मात्र हे आमी काय म्हणटात सुटकेचे जिवीत जियोंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुखार काय म्हणटा पळय तितलेंच न्हय तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुम्ही पथकाचे साखरेक लायनाय बदलाक तावन जिविताक पावलेल्या बरे तुमचे कुडीचे संदे पवित्रपणाचे हात्यारा म्हणले कोण तुमकां देवाचे सेवेक समर्पण दिले. आता आमची कूड आमी कोणा बसून जी कूड देवाच्या कामा खातीर देवाची काम करूंक म्हळ्यार हेरांक बरें करूंक हेरांक बरी खबर प्रगट करूंक हेरांच्या गरजे पावोवंक हेरांक देवा ते हाडूंक हेल्या कामाक आमी ते चड आनी चड रितीन आमी उपयोग करूंक आसा न्ही फकत आमच्या स्वार्थाक आमच्याच फायद्याक ते जाल्यार काय जाता तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्ही बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यार देखून फाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकना केदाळ आमची कूड देवाच्या कामा खातीर बऱ्या कामा खातीर आमी चलो उपयोग करता तेन्ना देवाचे उतर काय म्हणटा तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्ही बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात देखून फाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकना केदाळ आमी देवाच्या कृपेकाल आमी जियेता तेन्ना फाताक आमचे वयर कसलोच अधिकार व्हरूंक शकना. जर तर आमी आनीक नियमशास्त्राकाल चलता जाल्यार आमच्या सत्तेचेर आमी वंदून आसा जाल्यार काय जाता म्हणल्यार त्या वेळा आमी कितें आमी आमचे वयर करूंक जायना आमी परत ते गुणांकार ह्या कांतवणे घेता त्या वेळा देवाच्या कृपेचेर वंदिता न्ही म्हज्या सत्तेन देवान म्हाका धर्मार्थ दिला हरी एक ताची सकत ताचो पदवी अधिकार ताचेर वंदून हांव करता जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते सुटकेचे शांती समाधानाचे जिवीत आणि देवान बसयले बरोवन आमचं जिवीत हांव अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके तुमकां समजले विषय. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ओके तर आम्ही एंड करूया. काही सर सांगू आसा कोणाक काय कितें म्हणी प्रेज गॉड ब्रदर आयचे टीचिंग वस्तू इन्फॉर्मेटिव्ह आहले आनी
एक जस्ट एक माइंड हे म्हळ्यार कळले रितीचे आमचे थॉट असले ते क्लियर करचे त्याला टीचिंग आयचे. सो मस्त खुशी जाला ऐकून. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड. देवाचा मार्ग. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ताका आमच्या सतांचा सुटका दिता. प्रेज गॉड. सत आमी ऐकायचे. करेक्ट ब्रदर. या आयचे टीचिंग मस्त एक तर इम्प्रेसिव्ह आले आणि क्लियर नॉलेज, ट्रू नॉलेज ते आमकां खंयतवनी मेळना. बट हले टीचिंग मस्त जाणांक गरजेचे म्हणून म्हाका भोगता ब्रदर. मस्त जाणांक आमी हें करीजे, स्प्रेड करजे. मस्त जाणांचे माइंड डायवर्ट जाता ह्या टीचिंगा वरवीं. वय वय वय. कित्याक जेजून देडूस आमी केला तरी एक आमी ते भावार्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी वळखूंक तयार ना. आमी आमचेच उलयता हांव पातकी ते केला हे केला. वय पाताक करता. कित्याक म्हणजे माइंड हांव रिन्यू करूना. या जेजून कितें केला हांव ते बिलीव करूना, सत मानूना. त्या देखून हांव करना. प्रेज गॉड. केदाळा जेजून कितें केला ताचेर म्हणजे सडन गमान व्हरता जाल्यार ताची फळाय ती उणे उणे जावन येता. एक्चुअली तेंत ब्रदर प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवांक मस्त जाणांक विशय गोत्तना मस्त विशय ते आमी एकामेकाक समजय जेदाळत माइंड परिवर्तन जाता ना जाल्यार आमी आदलेंत चिंतून तेंत करनासता. देवाचे उतार म्हणटा न्ही, सत जाणा जर सत तुमकां सुटका दिताले त्या वय, सतान वय. अंतराचे गरजेचे इम्पॉर्टंट कंटिन्युटी. जर तर म्हणजे माइंड ऑफ फोकस दुसऱ्या कडेन व्हरता जाल्यार तसून ती म्हणजे माइंडार फिट जाता चड. देवाचे उतार निरंतर चड आनी चड वेळ कसिल्ल्यार मात तल्यो संगत्यो जावन म्हाका पयस रावंक जाता. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारे नाकात. तुमची मनां नवी करा. त्याला जिणेचे रुपांतर जाता म्हणटा देवाचे उतार. वय ब्रदर. आणि गुड न्यूज म्हणटा आमी. गुड न्यूज म्हळ्यार एंत गुड न्यूज दुसरे खंयची न्ही. हे आमी जाणा जाल्यारच आमी बचाव जाता. तेंत गुड न्यूज आमचे. करेक्ट. आमी सदां चिंताव जेजून खाली पातका बक्षिले म्हूण. पातका न्ही, पातकाचो स्वभाव बक्षिला. पातका आनी कितें करूंक आसा ताचे बलिदानी केला मुखार पातकाचे एफेशियन 1:7 आनी ताची मजुरी मरणाचेर रयतला. त्या देखून आमकां आतां मरण म्हणलें ना, मरणाक आमी बेजे म्हणना. प्रेज गॉड. आमकां डायरेक्ट ऍक्सेस मेळटा देवा कडेन वचूंक. वय खंडीत कोण ताच्या एकवटान आसा, कोण ताच्या सत मानला, स्वीकार केला, एकल्यांक ते देवाचे धर्म आमी प्रगट करीचे मस्त जाणांक म्हळ्यार क्रिस्तांव मात न्ही. हे आमी गुड न्यूजूच हे रियली गुड. वय ताकाच बरी खबर म्हणजे तिथं आमी चिंताव जेजून खाले आनी पाताक मात केल्या ना. आमचो संबंध कितें उगडायलो पुरो रेस्टोरेशन केला जेजून. एक देवात कितें आमी उगडायलो एक ताणें रिस्टोर केला. त्या देखून आयलो तो. ती जावन आसा बरी खबर. एक संपूर्ण. Yes, brother. Thank you so much for the teachings today. अर्घ. येस. कोणी अर्घ मागणें शिकयतात की प्रेज गॉड. येस. मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्घ दितां. जायती सता पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दितां. प्रत्येक दिसावन तूं आमकां उगडापे केले. आमची पातकाचो स्वभाव मात न्ही. आमची पाताकी आनी पातकाची मजुरी जावन मरणाचेर तुवें जैतवले. एक जावन आसा तुवें केल्ले कुर्सार बरी खबर जावन आसा. हो बरो संदेश एकल्यांनी भावार्थां सत मानूंक तुवें फावो केल्या पासत आमी तुका अर्घ दितां. अशें एकल्यांनी तुवें कितें केला एक ते उतरांत बरयला. ते भावार्थां सत मानूंक तांचे ताचे आत्मीक दोळे उगडल्या पासत आनी एकल्यांनी ते सुटकेचे जिवीत आपणायल्या पासत आनी तुजे एकवटांत जिवंक आनी तुवें बसयले ते बरोवन ते जिवीत ह्या संवसारांत आनी मुखल्या संवसारांत तुजे संगात अनुभव करूंक एकल्या फावो केल्या पासत अर्घ दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मार्फत. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ओके. Thank you, brother. थँक्यू. समेतांक परवा शुक्रार आमची एका दिसाची रिती आसतली. सकाळी 9:30 पासून 4 वरां म्हणसर एकामेकाक सांगा. प्रेज गॉड. Praise God. जॉईन जाल्ल्या समेस्तांक थँक्यू. प्रेज गॉड.